पणजी पिडयेंतल्यान 13 गांव काडले, पूण पिडयेचे विरोधक ना खुश. ते म्हणटात हे विजयाचे कारस्थान बाबुशाक फायदो करून दिवपाक. पेट्रोल डिझेलाच्या वाडिल्ल्या दरा आड सोमारा भारत बंद, पूण काँग्रेस म्हणटा गोंया बंद करचे नात, मडगांवचे मार्केटी आसतलें उक्तें. संजीव रायतुरकर म्हणटा शिमेचेर करतात ती फॉर्म्युलिनाची टेस्ट सारकी ना, गोंयकारांक सरकार करता चिकना, केंद्रीय प्राधिकरणा कडेन सोंपोवची तपासणी. ओल्ड गोवा मागात जमातीचें घर मोडलें त्या सरकारी अधिकाऱ्या आड पुलीस केस करची, घर मोडपी पंगडाची जावची चवकशी, गाकुवेदाची मागणी. आता खबरो विस्तारान पळोवया. ग्रेटर पणजी पिडयेंतल्यान 13 गांव वगळ्ळे अशें सरकार सांगता, पूण भांगरा मोल आशिल्ले कदंबा पठार आनी गोंय विद्यापिठा कडलो पठार अजुनूय पिडयेंतूच दवरला. आदलो मंत्री बाबूश मोन्सेराताक चरपाक हें कुरण. गोवा अगेन्स्ट पिडयेन सरकाराचेर फार पेटयला. शुक्रारा मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कालापूर सांताक्रूज, बांबोळे, कुजिरा, कुडका सांगातान 13 गांव बांबोळे प्लानिंग एरियांतल्यान भायर दवरल्यात, पूण कदंबा पठार अजूनय पिडयेंतल्यान काडूंक ना. ताचेर गोवा अगेन्स्ट पिडयेच्या वावुरप्यांनी आक्षेप घेतला. He has removed the PDS, the areas marked earlier, and now he has introduced a new PDA. In Kadamba Plateau, he has introduced what is called as the ribbon PDA. Ribbon PDA. What is that? Kadamba Plateau. He has introduced what is called as the ribbon PDA. 150 meters on either side, and it is showing like one big ribbon. And this PDA which he has shown in Santa Cruz, it looks like one flag. So we don't know now how many PDAs are going to be formed. Kalafutcha Vaten, Jeboy NDZ area, surveys number 239, 238, 237, 236 and 235 are all NDZ area. What is he doing with this NDZ area? Is he trying to change, or is he thinking of changing it later on? कित्याक तो अशें करता? म्हाका दिसता this is done only to satisfy बाबूश मोन्सेरात. कित्याक हांव तुमकां सांगता, कित्याक बाबूश मोन्सेरातान हो पळय रस्तो पळय बिहायंड गोवा युनिवर्सिटी तुमी पळयला आसतलें ऑन गुगल, यू विल सी बिहायंड गोवा युनिवर्सिटी लायब्ररी, द रोड which is starting from Models Taligaon, I think CM's bungalow is also there. Starting from there, it has gone right down to Goa University Library. From behind the library, it has gone and stopped there. Where stopped? In survey number 237. It has stopped there because he was not getting permission earlier. Now, by putting this in PDA, he will get his permissions. Central Ministry has clearly said that the 73rd and the 74th amendment, constitutional amendments, must be included when planning is done, whether it is regional planning or whether it is the PDS. गावच्या उदरगतीच्या प्रकल्पात गावकऱ्यांची मतां विचारात घेवची अशी मागणी वावुरप्यांनी केल्या. आता इमेज तरी बिल्डअप करपाकूच जाय. सो इमेज बिल्डअप करपाक आमी अमके एरिया काडून उडयल्यो, पूण म्हाका परते तेच एरिया खावपाक जाय. ऑन वॉट बेसीस? बरें, म्हाका हांगासर हॉस्पिटल येवपाक जाय, नाजाल्यार हांगासर दुसरें कितें येवपाक जाय, सो आय वील पुट दीस एरिया PDA. सो तशें तुमकां डिफरंट रिक्वायरमेंट आसले. सो यू वील गो एंड पुट हो कॉर्नर म्हाका PDN जाय, हांगासर हो PDN जाय, दुसरे कडेन आनी थर्ड एरिया लोकेशन म्हणटाले ते PDN जाय. आय वूड लायक टू आस्क वन थिंग, इतले पर्यंत आमी जगला, PDA आसल्यारूच डेव्हलपमेंट जाता का PDA नासताना सुद्दां डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा? दुसरी गोष्ट म्हणटा ती, नाव there is a campaign which is going on right now, village development committee, to plan the villages. Now if you are saying that Goinkarpan will sustain, then you need to involve Goinkar, and Goinkar is staying in the villages, not in the cities. आता गोंयकारपण तर सांभोवपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता विलेजींतल्यान प्लॅन करचें पडटलें. तें प्लॅनिंग ऑलरेडी चालू आसा. म्हणजे एका सायडीन विलेज प्लॅन करतलो आनी दुसऱ्या सायडीन तुमी PDA प्लॅन करतले. TCP खात्यात एक खाशेलो सरकाराचो जावय आसा. हेरांच्यो बदल्यो जाल्यात, पूण हो मनीस मात थंयच बसकल मारून आसा असोय आरोप तांणी केला. पंडिता म्हणटा पळय तो मेंबर सेक्रेटरी आसा पळय आतां, तो सगलो TCP डिपार्टमेंटान कित्याक घुसपता? इतली वर्सां जालीं तो TCP डिपार्टमेंटानूच रिगला कसो.
तुमकां तुमी कलेक्टराक ट्रान्सफर करता, तुमी पुलीस ऑफिसरांक ट्रान्सफर करता, तुमी मामलेदारांक ट्रान्सफर करता, पूण आक्का कित्याक तुमी थिंगाच दवरला? कित्याक तोच एकटोच तुमकां शाणो मेवला, दुसरें कोण ना? पंडिता, he is the member secretary. So I think this Pandita is the mischievous person there. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. गोंयच्या शिमेचेर नुस्त्यावेल्या फॉर्मेलिनाची तपासणी करपाचें काम भारतीय अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाकडे सोपोवचें. ते खातीर 24 वरांची मुजत दिता. नाजाल्यार हायकोर्टान दाद मागता. समाज वावुरपी संजीव रायतुरकारान सरकाराक शिटकावणी दिल्या. तो म्हणटा FDA तपासणी करता ती सारकी न्ही. FDA वापरता त्या किटराचेर ISI मार्क ना. ते वापरतात तो किट वापरून रायतुरकारान फॉर्मलिन घाल्ल्या नुस्त्याची तपासणी करून दाखयली. This is the fish I brought it from the market. I have not tested whether it has got formalin in it, but I am going to put formalin, so there is no point in checking the fish separately. This is supposed to be from Mobrar. Check formalin ना. हांव एप्लाय करता. फॉर्मालिटी आहे. पळया तुमी हे पळय घाले 3 ppm जाले. आम्ही 4 ppm घेऊया. फॉर्मालिटी आहे. परत ते नुस्त्या वयल्यान घालुया. बरें एप्लाय करूया फिशाक. 3 ppm, 4 ppm, okay, and this is 5 ppm. नुस्त्याचेर लायता, दवरता, बरी लावया. Okay, and take one more strip. नुस्त्याचेर लावया, दवरया. Then this is 5 ppm. म्हणल्यार सांगपा म्हणल्यार कलर चेंज हाजो आनी हाजो जावंक जाय ताजे म्हणण्या प्रमाणे. सो आमी ताजेर एक एक ड्रॉप ते घालतात. एक ड्रॉपाचेर टायम लागो. 4 ppm ताजो जावपा जाय एज पर दीस, आनी 5 ppm जावपा जाय एज पर दीस. Minimum is 4 ppm as per this detection. So अजुनूय ताजो कलर चेंज जावना. हांवें इतले फॉर्मालिन लायला की ताजो कलर चेंज जावूं जाय आशिल्लो, पूण अजून जावना. हे 4 ppm, हे 5 ppm की अजुनूय कलर चेंज जावना. कलर चेंज जावूं जाय आशिल्लो as per their method. I have done it. There is nothing secret in this. Only my method is IP method and their method is this method. 4 ppm जावना, 5 ppm जावना. So that's it. We are consuming contaminated food. So FDA is incompetent. Today I have made 3 standards which you have seen with the help of chemicals mixing with it, and I brought them here with those 3 samples. In that 3 sample, 3 ppm, 4 ppm and 5 ppm has got formaldehyde as per the percentage in it, and I have done the same test what they are doing at the borders. Now the question is, these people are using these strips, these strips, and the content in it. 2 bottles were there. One is of powder, one is of liquid. I mixed it as they do, and I have done the test over here. And the test shows that within 1.5 minutes, it should have been within 1.5 to 2 minutes, the color should have been changed. But up to 3 minutes, color did not change. What I am saying here is, this method is followed by FDA. So FDA becomes incompetent. They are just doing it as an eye wash. They are playing with the life of Goans. Demand that Honorable Chief Minister should immediately put FSSI into picture, and they must check each and every sample. Now they must check randomly one sample at the downloading point. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. डिझेल, पेट्रोल आणि रांदपा गॅसाचे दर मळबाक तेंकल्या. सामान्य मनशाक जगप कठीण जालां. निशेध उक्तावपाक काँग्रेसीन सोमारा देशव्यापी बंदाचो उलो मारला. पूण गोंयचे काँग्रेसीन परिस्थितीनुरूप रंग बदलला. चवथीची परब आशिल्ल्यान बंद टाळ्ळा, मात निशेधाची पत्रकां वाटून देशव्यापी संपान वांटेकार जावपाचें थारायलां.
चवथीची परब लागीं पाविल्ल्यान बंदाचो त्रास लोकांक जावचो न्ही म्हणून हो निर्णय घेतला अशें काँग्रेसीन सांगलां. जेन्ना जगान पेट्रोलाचे प्रायस देंवतात आनी आमच्या देशांत पेट्रोल वाडटा, डिझल वाडटा, गॅस वाडटा, ही अजापाची गोष्ट. जेन्ना आमचें सरकार आशिल्लें, मनमोहन सिंग केन्नाय डिसिजन घेता आसतना ताजे इकॉनॉमिस्ट आसले, चिदंबरमा सारको फायनान्स मिनिस्टर आसलो जो स्वता इकॉनॉमिस्ट, प्रायम मिनिस्टर स्वता इकॉनॉमिस्ट, ते सदांच पॅनल बसताले, डिस्कशन करताले आनी ताजे नंतर डिसिजन घेताले पेट्रोल वाडोवपाक ना. हांगा डिसिजन फक्त दोनूच व्यक्ती घेता, ना डिस्कशन जायना, पॅनल जायना. एक नरेंद्र मोदी घेता प्रायम मिनिस्टर आनी दुसरो अमित शाह. म्हाका एकच ह्या सरकाराक विचारपा BJPच्या, जेन्ना आमचें सरकार आसतना तेन्ना सेंट्रल एक्सायज टॅक्स जे आशिल्लें तें 9% आशिल्लें आनी आतां तें टॅक्स ह्या सरकारान 17% केले कडेन आसा. In 2014, when Congress UPA government was in India, the gas was 385 rupees, petrol was 52 rupees 15 paise, crude oil price was that time was $109. And today, when the price of crude oil is come to 70%, means around 60% less than 2014, पण petrol price आज 73.25, gas price is 839, diesel price is 73. जी डिमॉनिटायझेशन जाला, नोटबंदी जाल्या तेन्ना पासून आनी तेच्या पयलीं नोटबंदी जावच्या पयलीं प्रधानमंत्रीन जें सांगलेलें की तुमकां अच्छे दिन येतले, हे जातले, म्हागाई कमी जातली, सगळे गजाली सांगले, पण एकूय गजाली कमी करूंक ना. सोमारा दीस 10 तारखेर जे भारत बंद केला ताका आमी सहमत आसा. तशेंच आमच्या तरेन आमकां सद्या गोवान गणेश फेस्टिवल आहा, बाकीचे फेस्टिवल चालू आसा, लोक बिजी आहा. त्या खातीर आमी एक ह्या भारत बंदान आमचे जे मेजर कॉन्स्टिट्युन्सी आहात त्या मेजर कॉन्स्टिट्युन्सीन नॉर्थाक आमी सगळे पेट्रोल पंपाचेर पिसफूल अवेरनेस करतले. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सोमारा 10 सप्टेंबराक जावपी बंदात वांटेकार जावपा ना, मडगांव नव्या मार्केटांतल्या दुकानधनी संघटनेन जाहीर केला. अखिल भारतीय कामगार संघटनेन सोमारा देशव्यापी बंदाचो उलो मारला, पूण त्यान पयलीं आमकां विश्वासात घेवना अशें संघटना सांगता. पेट्रोल आनी डिझेलाचे दर वाडिल्ल्यान धंद्यार मातसो परिणाम जाला अशें मडगांवच्या नव्या मार्केट संघटनेचो अध्यक्ष विनोद शिरोडकार म्हणटा. चवथ लागीं पावल्या आनी 4 पयशे जोडपाची हीच संद, देखून बंदात वांटेकार जावचे नात अशेंय तो सांगता. आयज पेपराचेर वाचला कम्युनिस्ट पक्षान गोवा बंद डिक्लेअर केला. एक्चुली सद्या मार्केटांक सगळे रेट वाडलेले आसा, पेट्रोल वाडला, हें वाडटा. सद्या पयलीं मार्केटांत आमकां गिरायक ना आनी चवथीचो वेपार हाडून आमी दवरलेलो आसा आनी सिजना टायमार हे बंद डिक्लेअर करता. एक वेपाराक सांगनासतना तुमी डिक्लेअर करता, हें तुमचें गोंय तुमच्या हातीन दिलां सगळें. सद्या आमची परिस्थिती बिगड आसा. चवथ जाली मागीर तुमी हें बंद करूंक शकता, तेजे पयलीं बंद करूं नाका. आनी हें तुमी डिक्लेअर करात. हें 10 तारखेचो तुमी डेट मुखार दवरया. तुमी डिक्लेअर करता आमकां सांगनासता हें तुमी घेतलेलें डिसिजन रॉंग आसा आनी आमी मडगांव मार्केट बंद करपाना. सोमार आमी बंद करपाना. सोमारा म्हणटा ते आमगेले मंगळा बुधवार बेस्तार 3 दीस आमगेले गिरायक आसा आनी ह्या 3 दिसां भितर आमकां कितें आसा आमचे धंदो जातलो. ते सगळें आमी बंद करीत आमी आनी मातशें आमकां त्रास पडटले आनी नुकसाण जातलें. एक दिसाचें गिरायक वचप म्हणजे आमी मुखार आमच्या पांयार फातर मारले. ताचे फाटल्यान 2 दीस 4 दीस 5 दीस बंद आसता. तातूंत आयतार आयलो म्हणजे आतां सोमारा मंगळारा उगडटलें दुकान आनी फक्त 3 दीस वेपार उरतलो, 2 दीस वेपार अशें करून तें बरोबर जायना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. घर मोडपाचो आदेश काडपी सरकारी अधिकाऱ्याचेर पुलीस कागाळ नोंद करची, तशेंच घर मोडपी पंगडाची चवकशी जावची, गाकुवेत संघटनेन मागणी केल्या.
हालींच पोरने गोंया अनुसूचित जमातींतल्या एका कुटुंबाचें घर रस्तो रुंदीकरणा खातीर मोडलां. ते फाटभुंयेर संघटनेन मागणी केल्या. गाकुवेदाचो उपाध्यक्ष रवींद्र वेळीप सांगता त्या प्रमाण घर मोडले जाल्यार 1,20,000 रुपयांची लुकसाण भरपाई दिवची असो हायकोर्टाचो आदेश आसा. म्हटल्यारच घर मोडपात सरकार चुकला. तशेंच जमीन संपादनाचो 1894 वर्साचो कायदो रद्द जाला आनी 2013 सावन नवो कायदो आयला. ह्या कायद्या प्रमाण पर्वतकारांचे सरकारान पुनर्वसन करपाक जाय आशिल्ले. म्हाका दिसता की हेजे पयलीं क्लियर नासलेलें की बाबा कितें सारकें आसलें आनी कितें सारकें नासलेलें. पूण आयज हायकोर्टाच्या ऑर्डरी वेल्यान कळून येता की जे कन्सर्न PWचे ऑफिशियल्स आहा पळय हेंच्यांनी आपलो अधिकाराचो गैरवापर करून हें घर मोडलेलें आसा. तर म्हाका दिसता की आयज इमिजिएटली SPन जे कन्सर्न ऑफिसर्स आसा पळय तेंचेर अंडर प्रिव्हेन्शन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट FIR रजिस्टर करपाक जाय. डेमोलिशन स्क्वॉडाचो जो इन्चार्ज आसा पळय सो तेजे सुद्दां कितले बरें इन्वॉल्वमेंट आसा हेजें इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. गाकुवेद फेडरेशन जे मॅटर हायकोर्टान जे पेंडींग आसा पळय तातूंत इंटरवेन करून हायकोर्टातल्यान डायरेक्शन घेवन FIR तर रजिस्टर जातलीच बट SPचेर जी इन्क्वायरी जावं आनी कितें जातली पळय तेका जबाबदार ते कन्सर्न ऑफिसर्स आसतले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. अंत्रुज हो देव देवतांचो म्हाल. साबार देवळां ह्या म्हालांत आसात. हीं देवळां पळोवपाक लाखांनी देशी परदेशी भावीक पर्यटक येता. तांचे सोयी खातीर गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळ मंगेशी भोउद्देशी प्रकल्प उबारता. तातूंत पार्किंगाची रावपा जेवपाची सोय आनी तरातरांची दुकानां आसतलीं. ह्या प्रकल्पाचो बुनयादी फातर शेनवारा कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन घातलो. ह्या वेळार GTDCचो अध्यक्ष निलेश काब्राल आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. पर्यटन मळाचेर गुंतवणूक करतनाच भोंवतणचो वाठार निवळ दवरप ही आमची जबाबदारी विसरची न्हय असो उलो गोविंद गावडेन मारला. त्या खातीर पंचायतीच्या वांगड्यांनी फुडाकार घेवचो अशें तो म्हणटा. टुरिझम हो गोंयचो एक बॅकबोन जावन आसा आनी टुरिझमाक जितले आमी इन्वेस्टमेंट करतले तितलेच आमकां रिटर्न्स मेळपाक शकता. अशा तरेचे जर आमचो परिसर जर पिड्यार जर करपाचो प्रयत्न जर करता जाल्यार आमी तांकां जाब विचारपाची गरज आसा आनी तांचे कडल्यान तो काडून घेवपाची धमक आमी दवरपाक जाय. तेन्नाच आमचो गोंय हो जो आसा तो निवळ आनी नितळ जावपाक आमी सगळ्यांचो हातभार हो अत्यंत महत्वाचो आसा. आज आमी प्रत्येक इलेक्टेड जो रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा आमी पंचायत सदस्य आसात किंवा जे जागृत सामाजीक क्षेत्रांत जे कार्य करतात तांची हाजी जबाबदारी येवन पडिल्ली आसा. आनी हो जेन्ना सभोवतलो तो परिसर ज्या वेळाचेर निवळ जातलो त्या वेळाचेर कोणाक डेरिंगूय जावपाना ह्या जाग्याचेर येवन असो तरेचो कचरो घालपा खातीर. आनी म्हणूनच जर ट्युरिस्टांक जर आमी शिस्त जर लायतले जाल्यार आमकां पयलो आमी स्वता शिस्त लावन घेवपाची गरज आसा. ह्या वाठारांत खुबशीं देवळां आशिल्ल्यान ही सुवात निवळ दवरपाक जाय अशें आमदार निलेश काब्रालान सांगलें. खूब वर्सां पयलीं हो जागो घेतिल्लो. थंय हो प्रकल्प उबारतना कितें कितें आसतलें तें ताणें सांगलें. आनी हांगा जशी खुबशीं देवळां आसा तशें आमचे ZP बाबान आमच्या सरपंचान सांगलां की हांगा जागृत देवस्थानां सगळीं आसा आनी हो जागे जे आसा आमकां निवळ दवरपाक आनी बाकीची कामां करपाक म्हाका दिसता हो एक प्रयत्न आमी आतां डेव्हलपमेंट हो जागो ट्युरिझमान खूब वर्सां एक्वायर केल्लो पूण आतां हेजेर विचार करून हांगा ऑलमोस्ट 6.5 कोटीचें काम जे ऑलमोस्ट 7 कोटीचे पावतले ते डेव्हलपमेंट ऑफ पार्किंग एरिया इल्युमिनेशन टॉयलेट ब्लॉक फॉर लेडीज आनी जेंट्स तशेंच बारीक रेस्टॉरंट आनी तशेंच हांगा जे आमचे फूल आनी बाकीच्यो ज्यो ट्युरिस्टी खातीर सुविधा आनी भक्तां खातीर सुविधा येवन वतान बसता तेंचे खातीर वेगळी सगळी हांगा वेवस्था जातली. ऑलमोस्ट 60-70 बारीक बारीक शॉपां आसतलीं आनी ते गांवच्या खातीर आनी ही वेवस्था करपाक म्हाका दिसता आमी ऑलमोस्ट हांगा 30-40 बसी तशेंच 4 व्हिलर 70 4 व्हीलर पार्किंग 50 2 व्हीलर पार्किंग हे सगळे वेवस्था जातली. फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. देशातल्या साबार राज्यातल्या गुणी शिक्षकांचो पणजेत भोवमान केलो. शिक्षक दिसाच्या निमतान सुवाळ्याचें आयोजन केल्लें.
ते खातीर कोल्हापूर महाराष्ट्रातल्या आविष्कार सामाजीक आणि शिक्षणीक संस्थेन फुडाकार घेतिल्लो. ही कार्यावळ पाट्यार संस्कृती भवनात जाली. शिक्षक पगारा खातीर काम करिना तर तो भुरग्यांक घडोवपा खातीर काम करता अशें मंत्री गोविंद गावडेन सांगले. फकत गिन्यान दिवपाचो यत्न म्हळ्यार शिक्षण न्ही, भुरग्यांक बरें वागपाक शिकवप म्हळ्यार शिक्षण अशेंय तो म्हणटा. आयकात तो कितें म्हणटा ते. शिक्षक कधीच आपल्याला पगार मिळण्यासाठी काम करीत नसतो, तर तो मुलांना घडवण्यासाठी काम करतोय. कारण पहिला शिक्षक जर मुलांचा जर कोड असतो तर ती आई असते. कारण जे मुलांना समजत नाही आणि ते ज्ञान मुलांमध्ये घालण्याचा प्रयत्न किंवा त्यांना ज्ञान देण्याचा प्रयत्न करणे, हे म्हणजे शिक्षण नव्हे. मुलांना वागायला शिकवणं आणि त्यांना वागायला प्रवृत्त करणं, ह्याला शिक्षण म्हणतात. फकत महाराष्ट्रातल्याच शिक्षकांचो भोवमान करचो न्ही तर जगातल्या सगळ्या शिक्षकांचो भोवमान करप हे आमचे उद्दिष्ट आसा अशें आविष्कार सोशल अँड एज्युकेशनल फाउंडेशन संस्थेचो संस्थापक संजय पवारान सांगले. फाटल्या 3 वर्सांत ताचे संस्थेन देशभरातल्या 22 राज्यांतल्या शिक्षकांचो भोवमान घडोवन हाडला. मग ह्या गोष्टीला मी बांध घातला नाही महाराष्ट्रामधल्या शिक्षकांचाच फक्त सन्मान करायचा असं नाही. माझं उद्दिष्ट आहे की पूर्ण जगातल्या शिक्षकांचा सन्मान आविष्कारच्या वतीने आपल्याला करायचा आणि त्याची पाऊल वाट मी गेल्या 2 व 3 वर्षामध्ये सुरुवात केलेली आहे. 3 वर्षामध्ये एवढं यश, घवघवीत यश आविष्कारला मिळालेलं आहे. 2014 ते 2018 या काळामध्ये भारतातल्या 22 राज्यांमधल्या शिक्षकांचा गौरव करण्याचा मान आविष्कार फाउंडेशनला मिळालेला आहे. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. बाल साहित्याची निर्मिती करप म्हळ्यार पोरखेळ न्ही. भुरगीं खूब फास्ट चिंततात, तशेंच पिराय वाडटा तशें तांचे चिंतपूय बदलतात. भुरग्यांचे दरेक पिळगेचे दृश्टिकोन वेगवेगळे असतात. हे मतीन दवरून बाल साहित्य बरोवपाक जाय. साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत लेखक अशोक जोशीन म्हळां. मडगांवांत जाल्ल्या 2 दिसाच्या बाल साहित्य परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यात तो उलयतालो. कोंकणी भाशा मंडळान मडगांवचे रवींद्र भवन आणि राजभाषा संचालनालयाच्या पालवान ही दुसरी बाल साहित्य परिशद आयोजीत केल्ली. कोंकणी वांगडाच मराठी, हिंदी आणि इंग्लिशेंतल्यान बरयल्ल्या भारतभरातल्या लेखकांची बाल साहित्यावेली पुस्तकां हे परिषदेत प्रदर्शन आणि विकपाक दवरिल्ली. बच्चों का विकास बहुत तेजी से होता है, उनकी रुचियां बहुत तेजी से बदलती हैं, उनका व्यवहार बहुत तेजी से बदलता है. जो हम लोग जो थोड़े बड़े हो गए, उनकी रुचियां हो सकता है कि वो स्थिर हों, उनका व्यवहार थोड़ा स्थिर हो, पर बच्चों के व्यवहार तो हर दिन हर आयु के साथ बहुत तेजी से बदलता है. इसलिए बाल साहित्य के सामने ज़्यादा जटिल समस्याएं आती हैं कि क्योंकि बच्चे तो बहुत तेज़ी से ग्रो करते, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते, तो उन्हें कैसे आप बच्चों की मन मस्तिष्क और रुचियों के विकास को समझना, फिर उनके साथ तालमेल बिठाना एक कठिन सा काम बाल साहित्य में है. हम अक्सर बाल साहित्य जब कहते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये एक बहुत ही आसान सा काम है जो बड़ों से अलग, एक बच्चों के लिए कुछ राइम किस्म की कुछ कविताएं लिख लेना है या कुछ कहानियां लिख लेना है, या ये हमको लगता है, पर वो एक इतना आसान काम नहीं है. कि जो सोसाइटी में जो परिवर्तन हो रहे होते हैं, जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे होते हैं, उनके साथ भी बच्चों की रुचियां चेंज होती हैं. यानी 50 साल पहले के बच्चे और आज के बच्चे, उसी एज ग्रुप के बच्चे एक जैसे बच्चे नहीं, उन्हें एक ही तरह से नहीं देखा जा सकता. 2 दीस गोंयांतल्या बाल साहित्य बरोवपी लेखकांनी ह्या परिषदेत वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा केली. तातूंत मार्गदर्शन करपाक देशभरांतल्या नामनेचे साहित्यक आयिल्ले. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.